हो राष्ट्रोळीचो उत्सव म्हणजे जागेकाराचो उत्सव हो पयलीं हांगा नासलो तो सकयल तेजे आदी दिसता नासलो पयलीं थंय व्हडलो वड आसलो आनी त्या वडा कडेन आमचे जाणटे लोक पुजा करताले आनी नाटक करताले सगळे कालांतरान तो वड ना जालो मारलो थंयसर आनी कितें जालें मागीर त्या लोकांनी कितें केलें हांगा रस्त्यार पयलीं पुजा बांदली आनी मागीर हांगासर आमकां बरी यश दिलें बुद्धी दिली आनी मागीर हांगासर धाकटेशें देवूळ बांदलें मागीर आमच्या भाटकारानूच आमकां व्हडलें देवूळ बांदून दिलें आनी आमी सगळ्या लोकांनी मेळून ही मुर्ती हाडली स्थापना केली आतां त्या गजालीक 25 वर्सां जालीं म्हणून आमी मातसो अंदू हो 3 दीस असो साजरो करता कार्यक्रम आमचो आणि दिवजा जाता आतां ही प्रत्येक दिपोत्सव म्हणटा हेका ही दिवजा म्हणजे दिपोत्सव जोडव्या जायेचो सवाशिणी ज्यो आसता तो 7:30 हो प्रोग्राम आसता प्रत्येक वर्सा आनी ती जितल्यो सवाशिणी आसतात तितली दिपोत्सव साजरो करतात 5 फेरे मारतात देवाक आनी मागीर तेंचे जाल्या उपरांत मागीर नाटक बिटक जाता हय नाटक जावं कसरत भाविकांकडल्यान प्रतिसाद मेळटा भाविकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळटा अंदू तर खूबच प्रतिसाद मेळटा सकाळचो दनपारचो महाप्रसाद आसता एका वर्सा नवचंडी आसता एका वर्सा सत्यनारायण प्रत्येक वर्सा सत्यनारायण पुजा आसता पूण नवचंडी चुकोन 3 वर्सांनी 5 वर्सांची नवचंडी करतात आनी लघुरुद्र करतात हे प्रत्येक वर्सा हे प्रोग्राम आसता आनी अंदू नवी चंडी केला की 25 वर्सां जाता म्हणून आमी अशी नवचंडी केल्या